Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflection. This is to help you listen, prepare, and practice before attending tomorrow's Mass. The readings will now be proclaimed in Konkani. राजांच्या पयल्या पुस्तकावेले वाचप. एकदा जेरोबाम जेरुसलेमांतलो भायर सरलोलो आसता सिलोचो आहिजा प्रवादी ताका वाटेर ओचीत मेळ्ळो. आहिजान एक नवे नेस्पा आवरण घाल्लें. ते दोगूय एकलेच एका उक्त्या मोळार आसले. आहिजान आपले नवे नेस्पा आवरण घाल्लें तें काडलें आनी तें पिंजून ताचे 12 कुडके केले आनी जेरोबोआमाक म्हळें, तुका 10 कुडके घे, कित्याक सर्वेस्पोर इस्रायेलाचो देव असो उलोयता. सालोमाच्या हातांतली राजवटकी हांव पिंजूर दोशी करतां आनी 10 कुळां तुज्या ताब्यांत करतां. म्हज्या सेवका दाविदा पासत आनी इस्रायेलाच्या सगळ्या कुळां मदलें हांवें विंचून काडलोल्या शारा जेरुसलेमा पासत हांव ताका एकूच कूळ सांबाळून दवरतलों. आनी अशें इस्रायल कूळ दाविदाच्या घराण्यांतलें आज पर्यंत पडसरलोलें आसा. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब हांव सर्वेस्पोर तुजो देव म्हजे शिडकावणेक कान दी. पोरको देव तुमचे मदें आसतो न्हय. भायल्या खंयच्या देवाक भोजू नाका. जाणें इजिप्ताच्या देसांतली तुका भायर काडली तो हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव. जबाब हांव सर्वेस्पोर तुजो देव म्हजे शिडकावणेक कान दी. पूण म्हजे पोरजेन म्हज्या उतराची पर्वा केली ना. इस्रायेलान म्हजी आज्ञा खालतेपणान मानली ना. देखून तांची निबोर खोटी काळजां पळयोवन आपणाक जाय तशें तांणी करचें म्हूण हांवें तांकां तशेंच सोडलीं. जबाब हांव सर्वेस्पोर तुजो देव म्हजे शिडकावणेक कान दी. म्हजे पोरजेन म्हजें मात आयकोल्लें जाल्यार इस्रायेलान हांवें दिल्ली वाट धरली जाल्यार एकाच फारान तांच्या दुस्मानांक हांव जिखतलों आसलों. तांच्या वैरींक म्हज्याच हातांत मार घालतलों आसलों. जबाब हांव सर्वेस्पोर तुजो देव म्हजे शिडकावणेक कान दी. उद्गार. तुज्या पुताची उतरां आयकुचे खातीर आमची काळजां उगड सर्वेस्परा. मार्को पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू नव्यान तीर प्रांता भायर सरून सिदोनचे वाटेन देकापोली प्रांता मदल्यान गालिलियाच्या दर्याशी आयलो. तेन्ना कोण एकल्या भेऱ्या मोन्याक ताचे सोरशें हाडून ताचेर हात दवर म्हूण
लोकांन मागलें आनी जेजून लोकांमदलो ताका कुशीन व्हरून ताच्या कानांनी आपलीं बोटां घालीं आनी आपली थिंपी काडून ताचे जिबेक लायली. मागीर स्वर्गाक दोळे उबारून ताणें सुस्कार सोडलो आनी म्हळें, येफाता म्हणजे उक्तो जा. म्हणटा म्हणसर ताचे कान उगडले आनी ताचे जिबेचो बांदपास सुटलो आनी सारको उलोवंक लागलो. आनी कोणाकूच सांगिनाकाय म्हूण जेजून तांकां फर्मायलें. पूण जितलो तांकां तो फर्मायतालो तितलीं ओदीक तीं पोरगोडटालीं आनी तितलीं ओदीक अजाप जावन म्हणटालीं, हाणें सगळें बरें केलें. ताणें भेऱ्यांक कान दिले आनी मोन्यांक जीब दिली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. नियाळ उक्तें जावं. मार्कू 7 ओळ 30 आनी 4. नियाळाक आधार. एक भोंवडेकार थोंडाये काळार सुपुल्ल्या भुरग्याक फुलां विकताना पळयता. दुसरे सुवातेर एक मनीस गाडवाचेर खूब भार घालून दोंगर चडयता तें पळयता. खासगी मागणें करतना ह्या कोश्टांचो जबाब ताका मेळटा. तुवें म्हाका रोचूंक ना, पूण हांवें तुका रोचलां. आयच्या वाचपांनी देवाचें उतर जण एकल्याच्या जिवितांत देवान उपोट गुणाचें भांडार भरलोलें आसा हें स्पश्ट करता. पूण ताची जाणविकाय मनशांक ना, तर मनीस ह्या गुणाचो वापर कसो करतलो? जावं तो गूण उलोवपाचो, बरोवपाचो, मागणें करपाचो, बुजवण दिवपाचो, आर्थीक आदार दिवपाचो आदी. वाटेर एका दुबल्याक कोश्टवता तो पळयता. सुचुरता, पूण ताका आदार दिवंक भियेता. लोजेक पडत वो ताका कसलोय पिडा रोग लागत म्हूण मनीस दुसऱ्यां सवें पयस रावन वावुरता. देव तर आमच्या भागा आसत. कोण म्हाका हात लायतलो? आयज देवा लागीं मागुया. देवान दिल्ले गूण ताची येवजण मानून घेवंक, मोहिमेन वावरूंक, सेवेंतल्यान देवाचें नांव व्हड जावंक देवाचीच जाणवाय मागुया. मोगाळा बापा, आमी दर एकल्यान दर एका दिसा आपल्या घोराब्यांत, वाड्यांत, समुदायांत आनी गांवांत आमच्या बऱ्या गुणांचो वापर करून आमी आमची समुदाय आनी आमचें जिवीत जिवाळ करूंक वावरूंक आमकां फावो कर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dev baren koro.